कितें सांग आयज ऑफीस ओपन जालें काल सील केल्लें कितें एक्झॅक्टली कितें हय ऑथॉरिटी आहा ना पळय विरेश बोरकर नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणून स्वताक प्रोक्लेम करता म्हणजे तो आपला क्लेम करता आनी चार्ज घेतला म्हणटा मात तेणी अजून नॅशनल प्रेसिडेंट आपूण केन्नाच्यान आहा आनी अजून तो इतले वर्सां खंय तो आसलो नॅशनल प्रेसिडेंट एकूय प्रूफ तेणी दाखोवंक ना की तो नॅशनल प्रेसिडेंट अजून आसा म्हणून कळ्ळें न्हू सो तेणी ती ऑफिसाच्या भायर एक ऑर्डर मारलेली 2 दीस पयलीं ती 7:30 एक ऑर्डर मारलेली की ऑफीस हें टेम्पररी ऑफीस आहा पार्टीचें आनी ते कोणाक एक्सेस ना म्हण भितर आनी खंयचोच मेंबर हांगा ऑफिसान येवचो न्हू आनी ती ऑर्डर तेजी इंडिविज्युअल ऑर्डर आसली ती पार्टीची ऑर्डर नासली ती पार्टीची लेटर हेड नासलें पार्टीचो स्टॅम्प नासलो पार्टीची आनी कांयच लोगो नासलो कांयच नासलें सो तेज्या नंतर ते जातकीर मागीर रातचे 1 सुमार तेंच्यांनी ऑफीस येवन सील केलें म्हण लॉक चेंज करुना लॉकाचेर तेणी ते सील आसता पळय तो आनी ते वायट हे आनी ते रेड ते स्टॅम्प मारून तेंच्यांनी ते केलें तेज्या नंतर काल आमी येवन हांगासर तेजो हे केलो निशेध केलो ते अशें करपाक मेळना म्हण कित्याक ते म्हणटा ऑर्डरी तो म्हणटा तो दीस टेम्पररी ऑफीस न्हू हे इलेक्शन कमिशनाची आमची ऑर्डर आसा पास केला ऑर्डर इलेक्शन कमिशन की हो आमचो परमनंट ऑफीस एड्रेस म्हणून हे जाल्लें आहा तेज्या नंतर आमी सांगलें की हे रेंटेड प्रिमायसीस हे आमचे लीव एंड लायसन्स एग्रीमेंट आहा तेका ओनर आहा एका आनी सोसायटी आहा सो आमची लिगल एडवायस घेवन आमच्या एडवायजरान सांगलां की तुमी काडपाक शकता म्हणून आनी ते ओनरांनी सोसायटीक कंप्लेन केला आनी हेजेर विदेशाचेर डिसिप्लिनरी एक्शनूय जातली अशें आमी 2 दीस पयलीं सांगलेलें आनी आमच्या मेंबर्सांक आमी सांगलां ऑफिशियल पेजीचेर आमी आउट केला की आमच्या आजीचें ऑफीस सगळ्यांक ओपन आसा सगळ्या मेंबर्सांक ओपन आसा आनी जशें पयलीं चलतालें तशें हें चलतलें आनी मात कायदेशीर आमी जे कितें एडवायस घेवन थ्रू ओनर हे सगळें केल्लें आहा एकट्या इंडिविज्युअलाचें हे ऑफीस न्हू एकट्या MLAचें ऑफीस न्हू हे पार्टीचें ऑफीस सो तशें पार्टीचे रितीन काम जातलें सो ते आरजीचे ऑफीस रेजिस्टर्ड आहा म्हणटा तुमी इंडिविज्युअल रेजिस्टर्ड आहा आरडीच्या अंडर आमी तो प्रोसेस केला ते सगळे डॉक्युमेंट्स ओनराचे NOC म्हाज्या लीव लायसन्स एग्रीमेंट तेंचे सेल डीड मागीर तेंचे NOCs मागीर तेंचे इलेक्ट्रिसिटी बील हे सगळे डॉक्युमेंट्स दिवन आमचे प्रेसिडेंट पयलींचे प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरीचे सिग्नेचर्स घेवन एफिडेवीट दिवन हे ते इलेक्शन कमिशनराक कन्फर्म केलें आनी सगळे जे आमकां कम्युनिकेशन्स येता ECIचे ते हे एड्रेसार येता सो इट्स टेम्पररी एड्रेस न्हू जशें की ते कोणी तरी विरेशान ती ऑर्डर इंडिविज्युअल ऑर्डर दिल्ली दॅट इज नल एंड वॉइड एंड अनऑफिशियल एंड अनऑथरायज्ड पण कमिशन तुमचे इलेक्शन कमिशनर आहा ते RG ऑफिसान आहा हय आमी स्टेट केअर ऑफ बी कितें केअर ऑफ बी तशें ना इट स्टेट रिकॉग्नायज पॉलिटिकल पार्टी आनी तेजे गोंयान एक ऑफीस आसपाक जाय सो इट्स रजिस्टर्ड ऑफीस हांगसर आसा आमचें आनी आमचे दुसरे कडेन ब्रांच बी तशें ना सद्या तरी मात हे रजिस्टर्ड ऑफीस आसा आनी डायरेक्ट ते एग्रीमेंट मारला तो रेव्होल्युशनरी पार्टीच्या नांवानूच मारलेलो आसा मात विरेश बोरकरान तेजे कांयच ऑथॉरिटी ना आनी कांयच तेका हें ना ऑथॉरिटी ना आनी तेका तशें हें ना पावरूय ना हें सगळें करपाक पण हे कित्याक जाता दिसता तुमकां आतां तेणी सेड मारले आतां तुमकां नाका की सगळे RG बरोबर येवन इलेक्शन लडलें तुमी काल पयलें तुमी म्हाका दिसता तुमी काल ते कवर करूंक ना न्यूज बट काल सगळे आमचे मेंबर्स इन शॉर्ट नोटिसार सगळे आमचे सपोर्टर्स मेंबर्स ऑफीस बेरर्स मागीर CC मेंबर्स सगळे येयल्ले तेंच्यांनी एकूच सांगलां की आमी युनायटेड आहा मागीर विरेश बोरकराक आमी खूब चान्स दिलो हें करपाक मात तुमी पळयता लास्ट 3-4 म्हयने एक कॉन्स्पिरसी चालू जाल्ली मडगांव मिटिंगेन ती कॉन्स्पिरसी चालू जाली पार्टी टेक ओवर करपाची स्प्लीट करपाची ऑर मत जावपाची तेज्या नंतर मागीर ऑफिसा भायर येवन प्रोटेस्ट जालें विरेशान खूब CC मिटिंगेन प्रोटेस्ट केले मागीर तेंचे जे मेंबर्सांनी सपोर्टरांनी पार्टीचेर डिफेमेशन केस घातली एक लिगल नोटीस दिली ते लिगल नोटिसाचेर आमच्या एडवोकेटान ते स्ट्रॉंग रिप्लाय दिलो आनी रिप्लाय दिवन ती मागीर तेंचे कांय आवाज ना इतले सगळे मागीर तेणी डिजिटल एसेट्स जे आहा ते आमचे टेक ओवर केले त्या नंतर ताका पार्टीचे जे डॉक्युमेंट्स ऑफिशियल ते जायले सो हे तेणी एक तुक्का मारला एक तेणी फ्लूक कशें मारलेलें की पार्टी बंद करया आनी केस जावनी मागीर सगळ्यांना कंट्रोल मेळटलो ऑफिसाचे डॉक्युमेंट्स मेळटले सगळे पण तशें जायना कोणाचें ऑफीस हें आमचें ऑफीस आहा मात ताका प्रोसेस आहा सोसायटी आहा ओनर आहा कोणूय येवन अशें सील मारूंक शकना हे तरी तितले तरी ताका कळपाक जातलें तो आतां कोण तो रातचो कोण येयल्लो पळय एकाक आनी 7:30 येयल्लो पळय दुसरो मनीस तो बाबडो तोवूय फसतलो आनी विरेशूय फसतलो हितून दुसरें तुमी सांगलां की हे पार्टी ऑफीस आहा आनी तुमकां सगळ्यांक आतां परत इलेक्शनाक रावपाक जाय कितें सोल्युशन आहा आतां ना सोल्युशन आमी सगळे एकठांय आसा काल सगळ्यांनी डिमांड केला की जर हे करता म्हणून जाल्यार ताका तुमी काडना कित्याक म्हणून CC हे डिमांड केला आनी प्रोटेस्टूय तेंच्यांनी केला की विरेश बोरकाराक काडा तर इतली ती धर तो दादागिरी करता एकटो सगळ्यांक नाचयता
पयलीं तांकां मनोज परब हडल जातालो तो सुद्दां रिजिग्नेशन दिवन गेलो तरी पूण एका आतां फुडें वचपाक ताका चान्स आसलो मात ताका तो एक पार्टीक MLA म्हणून एकटोच MLA म्हणून फुडें वचून ताका चान्स आमी मिटिंगेक खूब रिमांयडर्स धाडले खूब ताका आमी नोटिसीस धाडले मागीर ताका यो सांगले 70 दिसांनी तो मिटिंगेक येयलो आतां तें जायना मात तरी पूण आमी एज अ पार्टी आमी युनायटेड आहा फक्त थोड्याच मोजक्याच लोकांक घेवन तेणी आनी आपली एक सेपरेट टीम केल्ली आसा सो थोड्यांक ऑलरेडी आमी टर्मिनेट केला आनी बेगीचे बेगीन आमी काल सांगलां की हेजेर आतां कारवाई 2-3 दिसां विरेशाचेर सस्पेन्शन येतली अशें दिसता ना आमी सांगलां की जे आमचे सगळे एंड गेम आसा ही जी चल्ला ही पार्टी भितर ती बेगीनच्या बेगीन सोंपतली कालूय सांगलां 2 दिसां भितर सगळें तुमकां कळटलें